आता आमगेल मुखार येता आमगेल मध्यस्थचे डॉक्टर प्रभाकर जोशी आगेले गुर्त करून दिवचे कांय अगत्य ना तशें हांव चड कसलें सांगना बेसेंट कॉलेजांत तूं प्रिंसिपाल जावन आनी डॉक्टरेट केला M.Com आनी ताज्या पयस चड तागेले व्हड पांडित्य म्हळ्यार पुराण वेद शास्त्र यक्षगान प्रसिद्ध अर्थधारी आनी खंयचेय विशयार एक्सटेम्पोर जावन उलोवच्याक एक ताकत अशें आमगेले मध्येचे एक मनीस म्हळ्यार डॉक्टर प्रभाकर जोशी मात्र तशी तागेले उत्तर तागेल्या तोंडा दाखोवन आयकुया. आज भगवद्गीत गोतस आमकां महाकाव्यय वय आनी आमगेले धार्मीक ग्रंथय वय ताका न्ही आजचे मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्डाचे मॅनेजमेंट टेक्नीक हाका एक बांधव्य करचें म्हळ्यार बारीक कश्टाचें काम तें प्रयत्न तो करतलो. आतां ताका वेदीक आमी सोडून दिवया. स्वागत. सगळ्या नमस्कार. देव बरें करो. आत्मीय श्री नंदगोपाल शणै देवदास पै सगळ्यांक विद्याकल्पक स्कॉलर्स पुरा नमने जन सहंतो कॉमर्स इंजिनियरिंग तुमक सकळ स्वागत आणि बेस्ट विशेस फॉर ए हार्ड एंड बिजी लाइफ. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनसृता. गीता सुगीता कर्तव्या गीते म्हळ्यार कसलें सुगीता जीवनाक जावकदले पद गीते कर्तव्या तें केल्यार किमन्यै शास्त्र विस्तरैः हजार शास्त्र नाका कांय किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभ म्हळ्यार कृष्ण पद्मनाभ ताका नाभ तो येना ताका कमलस म्हळ्यार तो कोण खंयचे अम्माला पडटा तो कोण आयलो न्ही. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात विनसृता कमलदळ तो कोण पडलेले उद्दा म्हणजे तितलं स्वच्छ प्यूर. प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः. प्रपन्न पारिजाताय कोण नमस्कार तांकां खंयचे खंयचे नमन जावकाक तें दितालो. तोत्र वेत्रैक पाणये तोत्र वेत्र दोनूय आसता गेले ढाल बेत म्हळ्यार गोरवां राखतना दोनूय जावका न्हू. ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः. दूध काडूंक न्ही ज्ञानमुद्रेक एक दवरला आमगेले परंपरेंत अशें दूध काडचें ना. तो अशी कळ येना. सॉफ्ट स्किल इज ऑल्सो हार्ड स्किल. तें गोत्त सुखा. आंब काडचें न्ही आंबट काडचें विंगड तें केलेलें मात्र गोत्तस. आतां कसं होम कुकिंग आतां कोण आमी भगवद्गीता येतेस एका एक संबंध ना म्हणलें कोणाक तेवय एका भगवद्गीतेची हेवय एका भगवद्गीतेची. सर्वोपनिषदो गावो पुरा उपनिषद म्हळ्यार गाय खंय मस्त गाय आसा. दोग्धा गोपाल नंदन त्या दूध काडतालो कृष्ण. पार्थो वत्सः वस्त्र पार्थ पुरा गाय दूध वस्त्र दिला वस्त्र मरता तें सकट आमकां स्वल्प अर्जुनाक पार्थो वत्सः सुधीर भक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. खंयचे एक ग्रंथ एक एक काळार एक एक नमुन्याचे एक एक जनाक प्रेरणा दिता. Any book that doesn't inspire generations or centuries to come, ते प्रयोजन. पंचतंत्र वाजिलारे शेरडवाने आमकांय अनेकय खंयचे काळाकय तुगेले स्पुटनिक रोबोट खंयचे आयला रे पंचतंत्र काणून दिवस महाभारत रामायण ते मात्र घेवचे आमकां गोत्ता सोका. वी शूड नो हाऊ टू टेक द इन्स्पिरेशन और मेसेज फ्रॉम दॅट. भगवद्गीते संदर्भ कितले जाणां गोत्ता सर.
हाउ मेनी ऑफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवद्गीता केदना आयले म्हणून साधारण ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಎನಿಬಡಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಸುಮಾರು ಕಾಣೆ 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 ಅಸ್ತಂತು ಬಬ್ಬಾ ವಾಂಕ ಏಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಖಾತೇರಿ ಹೋರಾಟ ಯುದ್ಧ ವಾರ್ ಪುರಾ ಜನ ತಯಾರದವನು ರಬ್ಲಾಚಿ रेडी फॉर ए वॉर कौरवांक दुर्योधनाक भीष्म सेनापति पांडवांक दृष्टद्युम्न हंगेलो सेनेयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत मिगेल रथ सुरवेक उभय सेने मध्ये रबे म्हणता अर्जुन कैर्मया योद्धव्यम कोणाला आम्ही युद्ध करू का कोण असं म्हणून पळया तो पळयत त्या रथरूपक आमकाय जीवनांतू संघर्ष येताना ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ರತು ರಾಬೋನ್ असताना आम्ही सम पळवका जाता कसल कोरका कसल खंची नमनारे ऍक्शन अँड रिॲक्शन रेस्पॉन्स कृष्ण दाखयता अर्जुनाका पश्चाताप जाता अशी नमनारे हंगलागे बंधू मित्रांका मारनु युद्ध कोरनु आमका राज्य जावका वे तका अर्जुना विषाद योग म्हणजे तवे योग काही भगवद्गीतेचे 18 अध्याय पूरा योग ऑल 18 चॅप्टर्स आर योगा इवन विषाद इज अ योगा तक्क विषाद ಏನತ್ಲ ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಏನ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಮಳೆ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೊಂಡಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಇತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ जावಕ अर्जुनाने ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಂಡನೆ केलं ಹಿಂಸೆ जाता ಬಂಧು ಹತ್ಯೆ जाता ಆಮೇಲೆ ಕುಲ ಬಾಂಧವ ಅಜ್ಜೋ मावळ भावजी भाव पुरायसाची हंक मार्का नवे वर्णसंकर जाता अव्यवस्थे जाता सामाजिक सोशल इफेक्ट पुरा सांगला तक्क उत्तर रूप जाऊन कृष्णान दिलेलं उपदेशाक भगवद्गीते भगवंताला गीते ताजी मध्यंतू 700 ऑड श्लोकांतू मध्य मध्य वापस कृष्ण अर्जुना प्रश्नच उपप्रश्न सब क्वेश्चन ते ಒಟ್ಟು जाऊन भगवद्गीते कंचेही एक प्रज्ञावंत मनुष्याक मात्र येता असल प्रश्न दुर्योधना गायलावे हा बंदूक मारकानो म्हणून इज ही मोर इंटेलिजेंट एंड फर्म नाही तಕ್ಕ ते मोरल कॉन्शियन्स ना हृदयದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಯಾರಿಗೆ कोणाಕ अवेअरनेस अशिलक अशी कोरका अशी कोर इवन तुम्ही हे पळयला कळता स्वच्छते क्लेनलीनेस मोरालिटी ಕೆಲವು ಜನ ते पडलेले ना त्या विषय ना ನಂಗ ते कोयरा मध्ये तो निद्दता बोंताच ते अवेअरनेस हो या कोयरो म्हणून सो दॅट अवेअरनेस इज फर्स्ट मोरल अपलिफ्टमेंट आक नैतिक उत्थानाक प्रधान अरिವು जावका हांव खंयची पोझिशन आसा एम आय सॅटिस्फायड विथ दिस ये संतोषजनक विषय अस्वे म्हणून देर शुड बी एन अर्ज फॉर इम्प्रूवमेंट अर्ज टू नो वॉट इज राइट एंड रॉंग कॉमर्स आमगेल भाषा सांगता सेल्फ ऑडिटिंग सेल्फ डेबिट एंड क्रेडिट पळोवन घेवका सुरू बाकी त्याला मागीर सो इवन कॉमर्स बॅलन्स शीट आरे समेत जीवन मौल्य दाखयत तो पळोवचे तो गेले ह्या बॅड डेट्स म्हळ्यार कसलें क्रेडिट म्हळ्यार कसलें कॅपिटल म्हळ्यार कसलें सो इवन फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स यू कॅन व्यू म्हाका हे पुराण ज्ञान यक्षगान ज्ञान म्हाका कॉमर्स आनी अकाउंटन्सी शिकोवचें मस्त प्रयोजन जालां माय टीचिंग वॉज डिफरंट आई डोंट से इट वॉज बेटर इट वॉज डिफरंट एक विभिन्न नमुन्यार करूंक साध्य आसा त्याच्यान होलिस्टिक एक समग्र जीवन वृत्तांत जीवन दृष्टी घेवका जाला भगवद्गीते महाभारत रामायण पुराण कुत्तसुख वन मोर थिंग भगवद्गीते रामायण पुराण विष्णु पुराण सहस्त्रनाम त्या प्राय जालेल्यांक 60 वर्ष नंतर रॉंग तांकां न्हय तें तांकां नाका तांणी तांचो प्रयोजन घेवचें इट इज फॉर द यंगस्टर्स सेकंड रामायण भगवद्गीते महाभारत कष्ट म्हणून न्ही तुम्ही रामायण वाचयला रे एक लिटररी मिनींग तुमकां कोणाकय कळटा कोंकणी तशिलांक मागीर ताचे डीपर मिनींग दॅट इज डिफरंट जनरल अंडरस्टँडींग
ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್. ಮುಕ್ಕಾಲಂಶ 70% ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ, 50% ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕೊಂಕಣಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಸಿಂಧಿ ತಂಗೆ ಕಳ್ತ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಉಲ್ಲೇತಾನ ಚಿಕ್ಕ ಕಷ್ಟ. ಯಾ ಬಡಾಂದವರ್ನಿಗೆ ತುಮ್ಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೋಣಕ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕಚ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡೀರಿ. ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕ. ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತೇಶಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಕನತ್ಲಾರಿ नेग्लिजेंस नहीं, अपराध. अशी सिच्युएशन आरी ग्रंथ येताचे आमकां जीवनाचे समस्ये कशी आमी ताका परिहार करीत, हाउ टू फेस, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. शेक्सपियर प्रसिद्ध एक सेंटेन्स तुम्ही ऐकला, टू बी or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. 10 शब्द. One of the greatest quotations. त्या डेन्मार्काच्या रायो तक कोणकी हे करता अधिकार दाहारी काढताची होता गेल पुतूस हॅमलेट. तक एक स्टेजार दिसता आम्ही हांव वंचुकावे हे मध्येंतू म्हणून. Is the life worth living with these situations? Hamlet. प्रत्येकला काही हॅमलेट आल सिच्युएशन आसा. टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, टू गो और नॉट टू गो. हांव कसल जावका, कशें करका, जाल्या नंतर एकांतू हांव कशें आसूं का. सो मेनी थिंग्स. कितलीके जनांका तांकां जावका जाल्यार क्षेत्र मेळना, विंगड क्षेत्र मेळटा, ताका हांव एडॅप्ट कशी जावका. आनी ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾನ ಪುರಾ ವಿಷಯ ಕೊರುಂಕ. ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು म्हणून मॅनेजमेंट मेळा कसं म्हणून तुमकां सगळ्यांक ಗೊತ್ತस. खंय एक गुंपू चटवटिके, ग्रुप ऍक्टिव्हिटी असतात, तंतु मॅनेजमेंट जावकाची ना जाल्यार सृष्टी जाता थंय. तुम्ही सड भायर जाताना एकलो सांगता ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. हात धुवच्या वताना, जेवणा बसताना, घरकडे, इवन मुवमेंट थंय एक मॅनेजमेंट काम करता. वेन एवर देर इज ए ग्रुप, there should be a management, group activity. एकला नसल्यार जावका सेल्फ मॅनेजमेंट. नित्य नित्य बुक खंय दवरका, खंयचो करका, शेड्यूल, टायमिंग, पंक्च्युअलिटी और अदरवाइज. सो मॅनेजमेंट इज ऑर्गनायझिंग अँड कंटिन्युअस रिऑर्गनायझिंग ऑफ लाईफ. तांतू मागीर गुंपूचे तान विंगड आसा बिझनेसांतू. फायनान्शियल मॅनेजमेंट, क्रायसिस मॅनेजमेंट, स्ट्रॅटेजी मॅनेजमेंट, मार्केटिंग मॅनेजमेंट, तशी मॅनेजमेंट म्हणटाची. तशीची ऑर्गनायझिंग, प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टार्टिंग, डायरेक्टिंग. सुरे प्लॅनिंग जावका न्हू मॅनेजमेंट हांव कथल करता. ताका जावका जाल्यार सामान ना जाल्यार ताका जाल्यार पुरा ओट घालचें न्ही. मिनिमम मॅटेरियल, मॅक्झिमम बेनिफीट. जाल्यार शॉर्टेज जावचें ना. कडे स्टाफिंग खंयचे जावका, पर्सनल रिक्वायर्ड, खंयचे स्थानार तांकां बसकार जावका, डेलिगेशन ऑफ ड्युटीज, कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन, डिसिजन मेकिंग. तत्तावळी केलो पण सडन डिसिजन घेवका. बळे व्यार चलता आसा, रीण दिल्लें चड जालां, कट डावन. पूत सांगता काना तूं कंडाबट रीण दिलां आनी जायना. आता 1 कोटी जाल्ले आउटस्टँडिंग, तेन्ना तुगेलो बिझनेस सफर जाता, तूं रेडी आसको. अनेक सायड. सो क्रायसिस मॅनेजमेंट, डिसिजन मेकिंग, तत्तावळ डिसिजन मेकिंग अँड करेक्टिव्ह मेजर्स. मनवलिके सांगून हें करून, टीचिंग, रिट्रेनिंग, सन्निवेश बदल जाता आसता.
गेल्या 25 वर्सां पळयल्यार बिझनेस मेथड्स अकाउंटींग बँक कंडाबट बदल जाला. म्हळ्यार आतां आमी बँकाक गेल्यार कळटा 30% ऑफ द पर्सनल सीम टू बी इरिलेवंट. तांकां गोतना कथा न्ही, नॉलेज गॅप ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ म्हणटात. पुढे तशें ना. पंपान 10 वर्सां ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ जाताले. आतां कंप्युटर निमित्त इंटरनॅशनलायझेशन ग्लोबलायझेशन सुमार कारण आसता. सो R&D रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, रिनोवेशन, इव्हॅल्युएशन ह्या पुरा मॅनेजमेंटाच्या एस्पेक्ट तांतू इम्पॉर्टंट बॅकबोन सकड़ा जावंक जाल्यार कसं म्हळ्यार मोटिवेशन अँड इन्स्पिरेशन, प्रेरणा दिवका. प्रेरणा तुमेल वर्ष क्षितिज विस्तार जावका जाल्यार तुका प्रेरणा जावका. हांव एक विचार करता, हां पुरा म्हणसला ना कांय ना तुका क्षितिज नाका. इन ए वे यू मे बी हॅपी ऑल्सो. जाल्यार हांव चड करता, दुड्ड करता म्हणे, चड जाणांक काम दिवका, समाजा चड जाणांक रीच जावका, मेळका. कसले की हांव आशिल्लो समाज आतां शिरपाशे 1%, पूण बदल करता हांव. हॅव टू इम्प्रूव, चेंज द सोसायटी अराउंड मी एटलिस्ट अ लिटल बीट. पण अतला रे तुका प्रेरणा जावका. कितली गेपांत निराश जाता, बिझनेसांत असो खंयच्यानूय असो, हें नाका म्हणून दिसता. तेन्ना कशी समस्ये, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ताका प्रेरणा जावका. तसल खंयची ग्रंथ दिता की ते भगवद्गीते एक. आಮೇಲೆ मस्त ग्रंथ आसा रामायण. रामायण रामा तेंच नवे समस्ये, टू डू ऑर नॉट टू डू. अम्मान सांगला तू वनवासा वच म्हणून, पण अम्मा नाही शिकम्मा. दशरथ सांगता तू वचू नका, तूंच राय जावका. जाल्यार ते कैकेक उत्तर दिवन जाला हाणें दशरथान. तूं सांगेल 2 विशय दिता हांव, तें हें सांगता म्हण ಗೊತ್ತಾ. ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮಸ್ಯ ವನವಾಸಂತೂ ಭರತಸ್ಯ ಅಭಿಷೇಚನಂ 14 च वर्षाणि. 14 वर्ष राम वनवास. दशरथ कंप्लीट अपसेट. फुल सिच्युएशन वॉज हँडल्ड अँड सॉल्व्ड बाय राम. अम्माक, बायलेक, लक्ष्मणाक पुरा जाणां ताणें सांगता पडलें तुमी मिगेल वरे प्रीती राय जावका म्हण म्हणटा. सत्य वर्का मिगेल अन्नान अम्मा दिलेल वर ते वर्का. सूर्यवंशाची घनते दवन घेऊन आम्ही राय जावका शिवाय कसर की जाल्यार कोरेत. राम हॅड दॅट चॉयस. ताका दशरथ सांगता म्हाका तूं जेलां घालून तूं राय जावेत. शास्त्रोक्त. आतां रिट पिटिशन म्हणटा न्हू तशी. इफ ए किंग इज lunatic, has no mental balance, the council of ministers or his sons have a right to arrest him. तेन्ना आशिल्लें जाल्यार रामान तें ऑप्ट करनी, तें आयके घेनी. ही वॉन्टेड टू बी ए रियल सन ऑफ द रियल डायनेस्टी. तशीच अर्जुन तो कितलो वीर जाला, तागे एक सॉफ्ट मायंड आशिल्लें निमित्त ताका दिसलें हें मारकाना म्हणून. ताजे निमित्त भगवद्गीते 700 श्लोकारि पुरा उपनिषತ್ತು धार्मिक, राजकीय, जीवन, आर्थिक पुराच प्रेरणा दिवचे एक योग्यते भगवद्गीता. फर्स्ट नंबर 1 कृष्ण सुर्वेक ताका म्हणटा कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अत्स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. तू पूड सांगेल जाल्यार वय हे बंधुवर्ग मार्का म्हणून. वेन नेगोशिएशन्स वर गोईंग ऑन, तू आता युद्ध पुरा जन तयार जावन रबलाचे हांव मारका न्हू म्हळ्यार मारूका न्हू आयला. तू काश्मीरांत तू सैनिकां पेटोवन थंय तू मारी म्हळ्यार हांव जेना मारका न्हू म्हळ्यार ते जेना मारूंक पेटयला तुका. तें डिसिजन पुरें जालां. आमी लायफाक कितली की पंत आमकां डिसिजन स्वातंत्र्य ना. अर्ध कसन की एक सिच्युएशन आयला ताका फेस करका, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ करका. जेन्ना मरता कतलें करूं जायना.
कुतस्वा कश्मलमिदम कल्मश कसले विषमे समुपस्थितम असले एक समय ऋतु कायल नाम अनार्य जुष्ट सुसंस्कृत येवचानच तुम वीरू तुमकां अन्याय जाला वॉर हॅज बीन इम्पोज्ड ऑन यू तुम्ही राज्य निमगेला 5 ग्राम पुरो म्हणून सांगला पुरा सांगला लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज वॉज अटेम्प्टेड दुर्योधन उपने कौरवास डिडंट एग्री अकीर्तिकर तुगेल नामय बत्ता क्लैब्यम मास मग पार्थ ये समय तू निष्क्रिय बसल्यार दोन तोंदर जाता तुक्क अपकीर्ती येता तू जीव कारुण्य म्हण सांगता नो तू तितले जीव वरयला म्हण करता जायनी अन्यायाक तू सपोर्ट केला म्हण करता आता पयर सांगला ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತನ್ನ ಏನು ನಮ್ಕ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಾಟ್ ಶಾಂತಿ ಸೊ ಶಾಂತಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ कितले जीव सोडका तू कितले जीव कमण पळोवका छत्तीसगढ़ तो नक्सलाइटा मारता आमेಲೆ पोलीस MLH ऑफकोर्स वेरी सैड देर आर मोर देन 200 to 300 नक्सलाइट्स हैव बीन किल्ड रिसेंटली हू आर ऑल एंटी सोशल तन कितली जन मरताలని तंकांनी मारला युद्ध अनिवार्य वरें कोरूनच अनिवार्य जावन युद्ध येताना You should not run away from a situation when your response in a particular way is inevitable. This is one of the inspirational thoughts from Bhagavad Gita. Crisis management. Arjuna ke crisis alla moral crisis. Disaster management, crisis management bantana tashi. Apat nirvahane. ಪ್ರಧಾನ ಯೋಧು ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾಂಡವಂತು ಭೀಮಾರ್ಜುನ ದೊಗ್ಗ ಬೈರಿ ನಮಗೂನು ಧರ್ಮರಾಯನ ರಾಜ ಯಾಂಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಾಯ ಮಾರಲ್ ಯಾಯಿಲೆ ಡೈಲೆಮಾ ಯುದ್ಧ ಕೊರ್ಕಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಕ್ಕೆ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಟು ಕಿಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹೆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕನೆ ಅರ್ಜುನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಸ್ಕೈ ಹೆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ ಶಾಯಿಲೆ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ಜುನ ಹಾಕ ಟು ಕಿಲ್ or not to kill. Difference kasal malari Arjuna was lucky to have Krishna with him. Arjuna ka Krishna shilkai. Hamlet ka Krishna shilkai. ते अनेक नमने इंटरप्रिटेशन म्हणताची ताणे स्वतंत्र डिसिजन घेतला म्हण ताका देवाल सहाय मेळ्ळी मेळ अगत्यपणी तशी म्हणीत एक नाटक एक ग्रंथ एक उपदेश खंयची नमने तुम्ही अर्थ कोरेत म्हणता हांव हाका कारण म्हणलें केलां तूं आतां बुडून वता पुरा जन मरता अक्षयणी सैन्य मरता मर्डर्स किलिंग्स लॉस ऑफ लाइफ जाता प्रज्ञावादांश भाषसे तूं कारण म्हण तूं लेखला तूं पुरा तुगेले वयर घालून घेवं नाका हांव अय्यो अशी जाल्या कशी तशी जाल्या कशी केलो जाणां उलोवचें पळयलां तुमी अशें पुरो कोणकी एक वर्डी काडला कोणकी एक फंक्शन काडला हांग बसून म्हणचें बायल मनशान चड सॉरी तो आतां कशें करता की जेवणाक कितले जण येता की 1000 जनां सांगलां की ना की ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ವೈ ಡು ಯು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವರಿ ತುಗೆಲ್ ಕಾಂಪಳೆ तू हे महाभारता युद्धाका तू कारण हांव मरतना नयनम शिंदंती शस्त्रांनी ताची काहीतरी सांगला अध्यात मरचे जीव वच्चे सकड ना कसलकी चलयता जाल्यार मॉरली तुगेले नैतिकವಾಗಿ तू कसल कोरका तें कोरका आत्ता तू नैतिक उलोवचेस पळय जन मरता बंधुवर्ग मरता हांकां मारचे पाशे हांव म्हाका राज्य नाका ट्राइंग टू बी मार्टियर ट्राइंग टू बी अ सेंट तू व्हड संत जाता व्हड जन जाता क्षमे पुरा जना क्षमे दिवचे दुर्योधना क्षमे दिल्यार मोस्ट डेंजरस कॅन यू एक्सेप्ट अ किंगडम ऑफ टेररिस्ट मरका मरतान कसल जाता बाउंड टू लूज सम लाइफ
तसं जावन तुका सारथी जावन हांव तू कसाला भिता म्हळ्यार तुका मॉरॅलिटी कसला प्रश्न ना, हांव बसला न्हय, तू मरचे नाही हांव मारोच म्हणल्यार करीत. से दिस इज बाय एग्जाम्पल. खंय की राबून न्हय कृष्णान ताका प्रेरणा दिलेलें. थंय वच रे, थंय वचल्यार अशें जाता बारी लाय कोरका, अशें कोरका तशें कोरका म्हणून केलो जण वताचे मागीर. तशें कोरका म्हळ्यार ताण कोरका, हांव न्हय. कृष्णान तशें न्हय, ताण राबून सांगला. बाण दुर्योधना सायडला बाण सुरवे येवचे अर्जुन कृष्णाक मागीर अर्जुनाक. सारथी येदरा बसचे न्हय, सारथी म्हणजे भारी मिनींग आसा. पांडवांक जीवनांत सारथी, युद्धांत सारथी, अध्यात्मांत सारथी, सन्मार्गार वरचे सारथी. तेच जावन कोंकणीन तेका उत्तर असं कसले एक येवन एकल्यान उपदेश देवन चुकयल्यार म्हणटाची तो सुरवे समजशील रे, आतां वो ताका सारथी जाला. हांव कोणाकय उपदेश दिवन वाट चुकला सांगताची, फुडें समजशील तो. आतां जोशी सारथी जाला ताका, म्हळ्यार वाट चुकयतालो म्हणून. सारथीक रेस्पॉन्सिबिलिटी, हांव तुका सारथी जावन भिवू नाका. तेन्ना लार्जर क्वेश्चन येता, जीवन म्हळ्यार कसं न्हय, योग म्हळ्यार कसं न्हय. तशें जावन भगवद्गीतेंत पुराय योग, कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, विश्वरूप दर्शन योग. आराधना रुपार करताना दोष ना. तो एफर्ट घालताना, प्रयत्न करताना, घोळताना, कष्ट पावताना मना एक गोत्त सुखा. खंडीत विजय जाऊ का, विक्टरी मेळका म्हणून कोणाने लमचे, गोळचे, कष्ट पावचे होराट. वी फायट फॉर विक्टरी, वी फायट फॉर सक्सेस. जाल्यार सुख दुःखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जवो. तुका एक अपजय डिफीट येवच्या साध्यच म्हणून बी प्रिपेर्ड. देर इज ए प्लेस इन दीस वर्ल्ड फॉर थर्ड क्लास स्टुडंट्स एंड फेल्ड स्टुडंट्स ऑल्सो. हांव PUC तकोन पेटयताना केन्नाय सांगचे सर, नीव मार्क तेगेरी पास ಆಗಬೇಕು. आय विश यू ग्रेट. जाल्यार फेल जाल्यार गडबड करूं नाकाचे. समेन ब्रेक म्हणलें काचे, कंप्युटर कसं करायचे. कितली कितें जाण फेल जाल्लेला न्ही वाट विंगड घेवन खंडापट सक्सेस जाल्लेलो सच. मिगेल क्लासमेट आशिल्लो एकलो, तो हायस्कुलान दोनी पंत फेल, दोनी पंत. एक पंत 7, एक पंत 9. 10th कशी की ताणें पास जालो. वंडर हो सो एंड सो पास जालो काय म्हणून हैदराबाद गेलो. नाव आता तो आसके नाके म्हाका गोतना. नाव इज द ओनर ऑफ 3 hotels. हांव तागेले क्लासमेट थ्रू आउट रँक होल्डर भाशण करतालो. म्हगेलो एकय हॉटेल ना, व्यार होयना, दुड्डय ना. सक्सेस इज नॉट इजी. ताका कसरके विंगड आशिल्लो लायन. मॅथमॅटिक्स कॉर्डिनेशन चुकतालो, बॅटिंग कशी मारता करेक्ट परफेक्ट मायक्रो सेकंडारी वय. मेनी स्पोर्ट्स स्टुडंट्स आर व्हेरी ऑर्डिनरी इन स्टडीज. सो तुगेल स्किल खंयचें, तुगेल योग्यत कसल तें रेकॉग्नायज करून घे सुरवेक. पुरा जाणां जायना, मेळ्ळेलें तूं डेवलप कर. एक सिच्युएशन यू क्रिएट. आमकां जावंक जाल्यार वातावरणांत निर्माण करपाक पुरा जाणां दिलें मेळना. नॉट इवन 30% गेट थिंग्स ऑफ देअर चॉयस. रायट फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू आवर चिल्ड्रन, रायट फ्रॉम आवर हाऊस और बिडार और वाहन और वॉट एवर इट इज, not our choice. It is given to you. You have to make it enjoyable. कसं प्रयोजन ना म्हणून जाल्यार रिफॉर्मेशन करता, तो चेंज करच्या पळोवका. दॅट इज वॉट भगवद्गीता सेज. तसं ध्यान योग, सांख्य योग, पुरा योग अशी भगवद्गीतांत एक 4-5 श्लोक आसा. शुरवे म्हणटा कशी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಾಹ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಗಿತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಂಗೆಯೋ ಕಥಲ್ತಾಳೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ ಮಾಮಕಾಃ ಮಿಗೆಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ದೊಳದಿಸನ ಪಾಪತಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಮಮಕಾರ ಸೋಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮ್ಮಿಪುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಚಿ. ಕಡೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ. ಜೀವನ ಅಂತೂ ಕೈಂಪುಣಿ ಕಂಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಕಂಚಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಚಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಏಕು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದೌಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ತಾನೆ ಗೈಡನ್ ದಿತ್ತಲ್ಲ ತಜ್ಞ ದೌಕ. ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ಥಿಯರಿ ಪ್ರೈಜನ್ನ ಥಿಯರಿ ಕಂಡ ಬಿಡೋಲೆ ತತ್ತೆ ಅಶ್ಯ ಕೊರ್ಕ ಏ ಅಶ್ಯ ಕೊರ್ಕ. So training is necessary, but something beyond training is necessary. Inborn sukha tam prerana melkadala Krishna dauka. Yatra Yogeshwara Krishna, yatra partho dhanurdhara, dhanusu davarlal dauka, kriya shakti dauka. Instrument, tajnate, stock, kalkasana management bhasha sankhtala material, stock and trade, ready machines, updated skill. तू केदनाची घेऊन बसचे नाही. अर्जुनही जाऊ का जीवनात तू एकल्याला भितरी असत आहे ते दोन नाही आमगेला एक कृष्ण असत तर कृष्ण डेव्हलप का आम्ही नॉलेज अपडेट करतो असो का. यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. थंय श्री म्हणा संपत्ती येते काही विजय सक्सेस येता ಧ್ರುವ ನೀತಿ ಮಾರಲ್ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ ಯತ್ತ. ಸುರ್ವೇ ಶ್ಲೋಕಾರಿ ಮಮಕಾರುಣಿ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕಾರಿ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ. ಇಡೀ ತುಗರಿ 700 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕನಕ್ಕ ಏಕಪುರ ಒನ್ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಎ ಶ್ಲೋಕ. ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಭೂತಾನ ದಲ್ಲೆಲೆ ದೌಚಶೀಲೆ ಉಂಟಾದ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನಿಮೇಟ್ ಇನ್ಆನಿಮೇಟ್ ಸಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಪೂರ. ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನ ತಂಗೆಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಣ ತಕ್ಕುನ್ನಿ ಕಂಚ ತಕ್ಕುನ ಇಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. रोष्ट्रम दल्लेल कशी रुख तक्ಕೊಂಡು रुख कशी झालं प्रकृती तक्ಕೊಂಡು प्रकृती कशी झाली. गो बॅक. अल्टिमेटली यू शुड गो टू एन एनर्जी. अनंत कोटी अखिलांड कोटी ब्रह्मांड ತಂತು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಬುದ ಕಟ್ಲೆ ಜೀವ ಸಚ ತಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ ತಂಗ ಪೂರಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಚ ತಕ್ಕೊಂಡು ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತಥಂ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಿದೆಯೋ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ. हांव करचें काम ताची आराधने म्हण एक कर्मयोग मना आसलारी सिद्धीम विंदती मानव. जगत्यांत पुराय एक्सपर्ट पुरा तज्ञ पुरा इंजिनियर कोण गला रे ಹೋಟ್ಲನ್ ಚಹಾ ಹಣ್ಣು ದಿವಚಿ ಕೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರೈಟಿ. winged skills as such. निष्प्रयोजक जगत्यान खंचे ना काही विषय जाऊ का स्वल्प घेतल्याने वखत जात. अयोग्य पुरुषो नास्ती योजकच तत्र दुर्लभ. जल्ले पत्रे जाऊ का वज्रे जाऊ का आहार धान्य जाऊ का सिमेंट जाऊ का जल्ली जाऊ का जल्ली कल्लो उडोवच्या काय जाता भाषण लायक जायनातले रे. राइट थिंग एट द राइट प्लेस भगवद्गीतेन सांगशीत आहे. राइट बटन एट द राइट होल म्हणता पळे तो रॉंग बटन केल्यार अशी दिसता. राइट बटन एट द राइट होल कितलींय उदाहरण दिताची भगवद्गीता पळय केलो शिष्यस्तेहम
निमगीतालके प्रामाणिक सुख मग कळणे कृष्ण व्यामिश्रेणेव वाक्येण बुद्धिम मोहयसी वमे तू अशी सांगता तशी सांगता एक पंथ कर्म श्रेष्ठ म्हणता केलो पंथ ज्ञान श्रेष्ठ म्हणता कसल कर का ए रियल स्टुडंट हू रीड्स दोज हू रेज द डाऊट इज अ रियल स्टुडंट डाऊट म्हणा मास्टर उपद्रव दिवच्याने ಕೆಲವು ಜನ ಡೌಟ್ ಕೇಳೋ म्हणटाची क्लासान गोसाय डाऊट केलं म्हळ्यार पाठ मुखार वचनच जाय म्हणून ताका कॉलेजांत आनी हायस्कुलान डाऊट ನಿಮ್ಗೆ ಹಾವ आनी 10 ಮಿನಿಟ್ ಹತ್ಲಾರ तो अनेक ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಕೊಚ್ಚನದ ನಾವೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕೇಳೋದು ನತ್ತಿಲ್ ಡೌಟ್ तशें नाही शिष्यस्तेहम स्यादिमाम प्रपन्नम तुका हांव शरण जाला तूं म्हाका उपदेश दिव का प्रांजल जावन ओपन सरेंडर फॉर अ नॉलेजेबल पर्सन असला मात्र तू घेवच्या तयार आस यू शुड एक्सेप्ट लॅक ऑफ नॉलेज म्हाका ಗೊತ್ತನಾ म्हणून ಗೊತ್ತ ಸುಖ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಪರಾಧ those who don't know and don't know that they don't know म्हणताना ತಂತಿಚಾರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತನಾ ಕೈ ತಂಕ ಗೊತ್ತನಾ म्हणून ಗೊತ್ತನಾ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತನಾ म्हणून ಗೊತ್ತಸ್ ತಂಕ ಸಂಗನ ತನ್ನೆ those who don't know they don't know but they don't exhibit or prepare to say I don't know मक ಗೊತ್ತ ಕತ್ತಲ ಪೂರ ಅವನ್ ಕರ್ತಾನ he will be ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ in some situation ಸುರ್ವೆ he can carry away ಕಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಮಾನ್ಗೆ ಒತ್ತೋ एक सिच्युएशन येताना कळतं हां हाका विषय ಗೊತ್ತನಾ म्हणून अर्जुन सांगता म्हाका ಗೊತ್ತನಾ केलो विषय फॉर एग्जाम्पल तो सांख्य श्रेष्ठ योग श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ म्हणता ना ताका कृष्ण म्हणता सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडित दिस इज अ मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल कार्डिनल सांख्य म्हळ्यार ज्ञान आतांच्या भाशेर थियरी योग म्हळ्यार आतां म्हणचे आमी योगाभ्यास त्या अर्थार न्ही एक्शन आता इंजिनियरिंग डिजाइन पुराय तें सांख्य सिमेंट हाडचें मारचें करचें तें योग म्हळ्यार प्रॅक्टिकली वॉट यू आर डुईंग डिजायनींग वर्क ट्रान्सफॉर्मिंग द डिजाइन इंटू अ वर्क सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडित ಗೊತ್ತೇಶಿಲ್ಲ त्या विंगड म्हणाची ते एकच जावनस सांख्य ज्ञान थियरी प्रॅक्टिकल विंगड नाही ಒಟ್ಟು ते मिगेल अम्मा जावो तुमेल आजी जावो ताणें रांदप करताना लेखाला कितले ग्राम घालका कितले टेम्परेचर होऊन कोरका काण उडोच ताणें कोपायल दिवस जोर काण उडेला रे सांबार हाय क्लास कोपयका बामणा वयर जावो पुत्ता वयर जावो नवे धुवे वयर न्ही म्हळ्यार धुवेल साय जावका न्हू तांकां थियरी विंगड न्ही तोटा वचून काम करताना मिगेल अण्ण जावो मिगेल आन जावो तें पोपळ कशी वचूं का ताका कशें तशें न्ही दे डू इट एज अ पार्ट ऑफ देयर लायफ धर्म श्रम कर्म स्वभाव जावका म्हणटा कृष्ण तुका तें स्वभाव जावन ಇಂಬೈಬ್ಡ್ जावन तूं तें हांव करतच म्हणून तुका ಪ್ರಜ್ಞೆರಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ताणें काम करपाचें तशें जावन कोणय काम करना अशें बसच्या जायना निष्कर्म जगत्या ना कथल म्हळ्यार नुत बशे कर्मची तें तागेलें कर्म नुत बशे म्हणटा बळे तसर एंगेज युअर सेल्फ इनटू प्रॉपर एक्टिविटी योगस्थ कुरु कर्माणी एक बॅलन्स जावका खंडाबटे अपसेट जावका हांव अशें केलां तशें केलां तितलें बूक हाडयलें रात्री पुरो वाजयलो कश्ट पावलो लांबू न्हू गोळ न्हू मार्क मेळ्ळी मेळका बाई वड कोरून घेवन कितें डोंट गेट अपसेट आत पळय आमी केन्नाची की हिस्टॉरिकल उलयताची
90 मार्क मेळणी 80 मार्क मेळणी म्हणून पेरेंट्सांनी चेडवां उपद्रव दिवचे, टॉर्चर एट होम्स, तें उलोवंक आमी आतां. 90 मार्क मेळ्ळेल्याचे एक मनीस वे, 40 मेळ्ळेले मनीस न्ही वे. आमी समाजांत कोणा इम्पॉर्टन्स तुमकां, कोण समाजा उपयोग जाता की आमकां एक MP MLA पाशी तहसीलदार इम्पॉर्टंट, तहसीलदारा पाशी DC ऑफिसा क्लार्क इम्पॉर्टंट. तें आमी रियलायज करनाचे. तो कोणा बट मार्क काणी जाल्यार हजारो जनां ताणें प्रेजन दिलां. ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗಲ್ ಜಾಗ सगळे इम्पॉर्टंट. जगत्यांत म्हाका एक जाग आसा, देवान कोण दवरला, देवान कोण दवरला म्हण हांवें अशी बेश्टी न्ही, हांव ताका तयार जावका, ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇರಣಾ, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम. नुं तो बसला कसला मुखार बस, मेल्ला मोरो स्वर्ग मेळता कसल्या का, यू आर फायटींग फॉर अ राईट कॉज. जित्वा वा मोक्षसे महिम, मोक्षसे महिम. तुम्ही विजय जाला, विक्टोरियस जाला रे, तुमकां भूमी मेळटा. ना जाल्यार अन्याय विरुद्ध तुम्ही होराड केला म्हणून त्यान तुमकां कीर्ती मेळटा, मना तृप्ती मेळटा. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ताजे खातीर योगेश्वर कृष्ण जावका, ताजे खातीर अर्जुन जावका. विमर्श तद अशेषेण यथेच्छसी तथा करू. ब्युटिफूल. कृष्णान इतलें सांगलें. कृष्ण इतलो वयर आसा, अर्जुन तागेले शिष्य, हो देव. हांव केल्लें सांगिल्लें कोरका म्हणना. हा ग्रेट. विमर्श तद अशेषेण इतलें सांगलां पुता तुका, अशी केलां. ते अन्नान पुता सांगयता, भावान सांगयता, अम्मान सांगयता, पळय तुका इतलें सांगलां आनी खूश येतलें म्हण कितें करी. विमर्श तद अशेषेण यथेच्छसी तथा करू. तुका आतां सम दिसता म्हण जाल्यार तूं करी युद्ध, नाजाल्यार हांव सांगता म्हण करूं नज. डोंट डू थिंग्स फॉर समबडीज टेस्ट, डू इट इफ यू आर फीलिंग इट. यथेच्छसी तथा करू. अपिसेच्यु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा. ब्युटिफूल. क्रिश्चियनिटीन ते असले एक उपदेश आसा, व्हेरी लिबरल. आतां एक संघटनेन तूं, संस्थेन तूं, मॅनेजमेंटान तूं, खंयच्यान ती सडन तयार जायना. ಕೆಲವು ಜನ एकन मन ऐक्यू आसना. ಕೆಲವು ಜನ फास्ट पिकअप करतात. बाकीच्यांक तूं कथलें गोतना म्हण तशें डिमोरलायज करूनच ताका पुश करका, तयार करका. अपिसेच आचारान तूं दुराचार अशा बोल जाल्यार भगवत भक्ती ताका दाखयल्यार तो वाट्टा येता. ऑफिसान तूं, मॅनेजरल पोजिशनान तूं, क्रुशियल इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशनल एक लिंक वीक आसता, तें स्ट्रांग करका. ताका काणू विंगड कडेन दवरून ಸ್ವಲ್ಪ ट्रेनिंग दिवन बाबा थंय बी करावन ताका मान मर्यादी पळोवन ताका डावन करना अशी. साधुरेव समंतव्य, तो लायक आसा, ताका मन आसा, शिकूंक म्हण मन आसा, तें इम्पॉर्टंट. हांव कथलें नाका म्हाका म्हणून ताका काण सोडका, जावं नाका जाल्यार हांव करिना, करता. म्हाका शिकूंक टायम दी म्हळ्यार यू शूड गिव टायम. दिस इज भगवद्गीता. दिस इज इंस्पिरेशन बाय भगवद्गीता. थैंक यू नंदगोपाल शणे, देवदास पै एंड ऑल ऑर्गेनाइजर्स. तुमको पूरा धन्यवाद.